वास्को नगरपालिका वाठारांत व्हडा प्रमाणांत फुटपाथाचेर सामान दवरतात, देखून लोकांक चलपा खातीर त्रास जाता म्हूण मुरगांव नगरपालिके कडेन लोकांनी कागाळी केल्यात. लोकांनी केल्ल्या कागाळीचेर नगरपालिकेन सोमारा पालिका वाठारांत वचून कारवाय केली. तशेंच फुटपाथाचेर दवरिल्लें सामान जप्त केलां. मुरगांवचो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकार म्हणटा, लोकांच्यो कागाळी येतात म्हूण बाजारांत वचून दुकानकारांक सजमायल्ले, मात परते तेच केले म्हूण लोकांच्या कागाळीचेर आमकां कारवाय करची पडली. हांगा हांव बसल्यार आतां 6 म्हयने जायत आयले. म्हाका हांगा कंप्लेनी येताल्यो की हांगा फुटपाथीचेर रोडांचेर तुका एनक्रोचमेंट केल्लें आसा. लोकांची कंप्लेनी येता तशी हांवें एनक्रोचमेंट आमचो ड्रायव्ह चालू दवरलो आसा. फाटल्या दिसांनी आमी सगळो हो ड्रायव्ह करून सगळें क्लीन केल्लें, लोकांक समजायलें आमी. तरी लोक परते परते रस्त्यार येता, फुटपाथाचेर येता. म्हणटकीर आयज हो आमी परतो ड्रायव्ह घेतलो आसा, कित्याक आमकां कंप्लेनी चड येवपा लागले म्हणून. शार नितळ आनी रितीन दवरपाची आमची जबाबदारी. लोकांक त्रास जाता म्हूण कागाळ केल्यार तांची चवकशी करून कारवाय करप आमची जबाबदारी, अशें पालिकेचो मुख्य अधिकारी आग्नेलो फेर्नांडीस म्हणटा. There are complaints saying that the fruit vendors have encroached upon the pavements and the main roads. So it's our duty to see that it is cleared in all respects. So we have constituted a team, and our team is going there, already gone there to see what is the encroachment, and they will carry out the necessary drives.